संतस परगडता संसारा कित्याक उदेलो तुझे नाव मनशा कुळा ससड वंदार बाळक मरिये तुझे जनन संतस परगडता संसारा कित्याक उदेलो तुझे नाव मनशा कुळा ससड वंदार तुझ्या पुतान जेसू क्रिस्तान आमकां क्यास्तींतले निवारला शिवर कुर्पेसो आमचेर धाड आमार जिवीत आमकां दिला देखून तुझे संगी मेळोन स्तुती कीर्तन भक्तीन गायता देखून तुझे संगी मेळोन स्तुती कीर्तन भक्तीन गाता बाळक मरिये तुझे जनन संतस परगडता संसारार कित्याक उदेलो तुझे ताव मनशा कुळा ससड वंदार मोगाळ भवन आणि भयणीनो आयचो दीस सगळे पवित्र सभेक वर्त्या संतोष असो आनी दबाजाचो देवस्तुती वर्सान पवित्र सभेन जल्माचो दीस म्हण आचरण करच्या 3 फेस्तां पैकी एक आज आचरण करचे जेजू क्रिस्ताच्या आवय मरिये मायेचें फेस्त पूण आमकां मंगळूर दिएसजीचे देवपर्जेक हो दीस ती दोड्या दबाजाचो मरिये मायेक मान करचे बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळ्या पासत देवाक अर्गां दिवचो दीस सांगाताचो कुटुंबाचो एकतार जेवणा मारेफात परगटचो दीस देवा आमच्या मोगाळ बापान ताच्या उदार मनान हे पृथ्वेचेर यथेश्ट पावस धाडन बरो हावो फावो करन रैतांक बोळ भलायकी दिवन तांचे वावंटीक ही सोबीत फुलां 5वीं फळां रांदवय आनी भाताची लांब कणशी दिल्या तर उपकारी मनान देवान दिल्लें उदार मनान ताका अर्पिया आज आमी कुटुंब सांगाता सेवकासच्या आमच्या बाथाचेर आनी हर एक रितीन देवान आमच्या जिवितांत वतलेल्या आशिर्वादां पासत देवाक आमी दिनवास पाठोवया उत्पत्ती ग्रंथांतले वाचप देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं सर्व जिन्सांची बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली सर्व जिन्सांची बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले देवाक तें बरें दिसलें आम पसोत विनंती करिये बाळोक मरिये क्रिस्ताच्या बसोन्याक आमी फोस आमचे खातीर प्रार्थुया सर्वेस्परा सगळे सृश्टीच्या रचणारा तुझी सृष्टी तुका वाकणता तिचे संगे मेळोवन आमी तुझ्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचताव आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्याय ती वसोवन दिसपडथें गाम पिळण काडिल्ले वावंटीक फळ जावन लाभल्या ह्या बाताचेर आशिर्वाद तूं घालतासतना हे नवे बेळे आमच्या कुटुंबा सांगात आज पयले पावटी सेवतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोष सोडोवन दी भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे आमचे माये मरये बराबर एक दीस तुझे ससनाचे सुख भोगिशें कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी आमेन. मरिये, ओ
सुगारास ते भर मरियेक ओ गर्सिया मरियेक ओ गर्सिया मोगाच्या कुटुंबाच्या ह्या बागे फेस्ता दिसा कुटुंबाच्या विशेष ते सवा बसोत आमी मागताव आणि सबर आमकां आयिल्ली कुटुंबाची ते सवा हांगासर आसात ती वाचून सांगता आसतना विशेष करून त्या इराद्या पासोत आमी मागतेले हांव जल्मा दिसा बाबतीन आज देवाक अर्गां दितात नाताशा डिसिल्वा आयर्लंड तावन मोंती कॅस्टेलिनो जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता तिमोथी सुआरेस 75th बर्थडे मोंतीना कार्डोसा जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता एलेना मोंती फेर्नांडीस बचपे 98th बर्थडे च्या आसा पसोत देवान ह्या व्यक्तीक दिल्ल्या जिविता पसोत देवाक अर्गां दितात देवादीन मोंतीना डिसोजाच्या आत्म्या पसोत आज ताचो जल्माचो वार्षिकोत्सव तशें ताचे पसोत मागतात जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता रुही लोबो जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता लीना लोबो जिवितान लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसोत देवाक अर्गां दितात सर्व आशिर्वादां पसोत जोसेफ कार्डोस आनी कुटुंब तिरुपूर तावन वेलंकणी मायेच्या मानाक सर्व आशिर्वादां लाभलेल्या पसोत अश्विनी लोबो बॅरेन तावन सर्व आशिर्वादां पसोत क्लेमेंट लोबो मागोंडी तावन मोरये मायेच्या मानाक सर्व आशिर्वादां पसोत देवाक अर्गां दिता रीना जॉन बॅप्टिस्ट लोबो आनी भुरगीं UK तावन वेलंकणी मायेच्या मानाक देवाक अर्गां दितात फियोना डिसोसा मारोल मुंबई मोरये माये मुखांत लाभलेल्या सर्व ससाय आनी आशिर्वादां बऱ्या भलायके पसोत फियोना डिसोसा मारोल मुंबई बऱ्या भलायके पसोत ऑल्विन आनी ग्रेसी कोरेया वालेन्सिया तावन सर्व आशिर्वादां पसोत प्रमिला डी अल्मेडा मोरये मायेच्या मानाक देवाक अर्गां दिता फ्लॉसी रॉड्रिगस कुलशेकर देवाक अर्गां दिता क्रिस्तीन पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर मोरये मायेच्या मानाक देवाक अर्गां दिता प्रशांत देसा आनी कुटुंब देवाक अर्गां दिता जॉय डिसोजा आंजेलोर देवाक अर्गां दिता फर्डिनांड आनी सुचित्रा जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण कुटुंबाचे इरादे आज देवा समकार दवरतात प्रत्येक रितीन सर्व रितीची सुटका लाभच्याक तेरेसा रोज बऱ्या भलायके पसोत सुजान राजीव एलेन एरा मस्करेनास रिपोर्ट आनी हर एक भलायकीचे समस्ये सारखे जावच्याक इशाल मस्करेनास बजेगोळी उकरटे तावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पसोत देवाचो आदार मागता एन्स्टन डिसोजा मुंबई तावन आमची भाव भयणी ह्या संवसारांत अंतरून सस्नीक दायज सोडून गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सोल ऑफ रेमंड डिसोजा सोल ऑफ फ्रँकलिन सल्डारा मेरी हिल सोल ऑफ रेन्नी लेस्ली आर्चिबाल्ड ऑल्विन फेरावो जेसिंता अँड जुडी जुलियट सोल ऑफ विल्सन एलन फेर्नांडीस soul of Abraham Peter Fernandez, soul of Paul R. Picardo, soul of Joseph de Souza, soul of Sebastian Fernandez Bangalore, soul of Bartol Norona, soul of Vincent Frank, soul of Marshall Ambrose Lobo, soul of Lily Martha Madantyar, 24th death anniversary Leo Siqueira Kirem, soul of Salvador Coutinho, soul of Dio Cardoza on his 68th death anniversary came to ह्या कुटुंबाच्या सर्व ते समापसोत आमी मागता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत आमची कुटुंबां सर्व रितीनी देवाक समर्पिया बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्त आमच्या देवा बापाची आणि सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती
तुमचे सोवे असो. तुमच्या इसवे असो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वर्त्या दबाच्यान आमी मोरयेच्या जल्माचें फेस्त आज आचारसीत आसतना मोरयेन आमच्या जिवितांत दिल्लो आदार विशेष करून नियाळटाव. देवाचे योजन जारी करच्याक मोरयेचे जिणी तिने संपूर्ण रितीन समर्पिल्ले आज नियाळटाव. त्या खातीर बरवशांचे किर्ण जावन तिचो जल्म ह्या संवसारांत जालोलो संभ्रमत आसतना आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करच्याक, देवाच्या मोगान आमी जियोवच्याक आनी सदांच बरवसो आमच्या जिवितांत आसा करून आमची जिणी भावार्थाक साक्ष जावन जियोवच्याक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवया. सोमया मुखार कालती जावन आमची जिणी ताका समर्पून सदांच भावार्थान जियोवंक जाय असो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकुआर मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया, सपदवेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका धीन वाजता. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकळटा. सुमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेळे, तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर, आमची काकुळट कर. तू बापाच्या भुजवाक बसलाय, आमचे मागणे मागून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू Krista, Jesu Krista. Ye close to Pavit, ye close to Ishwar, ye close to Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थुया.
सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायन आनी मोगान भगवंत ओंकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी संभ्रमताव. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळया मदें तूं बोवलान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरांभ न्हय आतांचो, बगार बोव पुर्विल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायली तशें परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे बयणचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रयाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्यांव. ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. सर्वेश्वरा थंय हांव संतोस्तलो, म्हजो आत्मो देवा थंय उल्हासतलो. सर्वेश्वरा थंय हांव संतोस्तलो, म्हजो आत्मो देवा थंय उल्हासतलो. तुज्या विश्वासी मोगाचेर हांव पातयेता सर्वेश्वरा. काळीस म्हजे तुज्या तारणा थंय देवा व्हड संतोषा. सर्वेश्वरा थंय हांव संतोषतलो, म्हजो आत्मो देवा थंय उल्हासतलो. देवा तुजे उपकार नियाळता, उपकार नियाळून तुजी स्तुती गायता. मनाक तुज्या हांव गितां गायता, स्तोत्र संगितां गायता. सर्वेश्वरा थंय हांव संतोषतलो, म्हजो आत्मो देवा थंय उल्हासतलो. सर्वेश्वरा थंय हांव संतोषतलो, म्हजो आत्मो देवा थंय उल्हासतलो. सा पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता म्हणून आमी जाणाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भोवंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पोस जायजे म्हणून ताणें येवचिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असल्या येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली, जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली, जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केली.
देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार. उडोपकार. Alleluia, 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 alleluia. भागी तू भागेवंत हांव पार मोरये आनी सर होगळाप फावो जाल्ले तुजे ताव जल्माला नितीसो सूर्यो क्रिस्त आमचो सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. ख्रिस्तचे जनन हे परीन जालें ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरियेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली देखून तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे तावन गर्भ संभव पवित्रात्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एका उंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुवेल म्हणून आपयतले. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरियेच्या जल्माची परब व्हडा दबाज्यान संभ्रमूक देवान आमकां हो अवकाश फावो केला. मरियेच्या जिविताच्या प्रेरणान आमची भावार्थी जिणी बरवशाची करया म्हणल्या संदेशा काल आयचो हो संभ्रम चलोवंक देवान आमकां फावो केला. एका तरणाट्याक आपल्या घरा जियोच्या जिविताचो कांठाळो येवंक लागलो. थंयसर रावचें म्हळ्यार कितेंगी ताका नासमाधानेचें जाल्लें. ताच्या व्हडली तकली होवन ताच्या जिवितांत आसले ताच्या आवयचे हात. ते हात पळोवंक धरग विद्रूप आनी आकर्शीत नातलेले तसले जावन आसले. देखून ताका तिका आवय म्हणून 4 जाणांक सांगूंक लज दिसताली. देखून केदींच आपल्या इश्टांक आपल्या आवयची वळख करून दिवंक, तिका तांचे संगता मेळोवंक वा इश्टांक आपल्या घरा हाडूंक तो केदींच निर्धार घेवन आपली जिणी जियेल्लो ना. एक दीस तो व्हड जावन वाडल्या वेळार ताच्या आवयक विचारता, मम्मी तुजे हात कित्याक अशे? ते कित्याक मस्त विद्रूप आसात, आकर्शीत नांत, हेरांच्या हाता बरी सोबीत ते नांत. त्या दळा आवय आपल्या वदनार मंद हांसो पाठोवन पुताक सांगता, पुता तूं बाळशें आसतना आमच्या घराक उजो पेटल्लो आनी तो पाळण्यांत आसल्लोय. उज्या मुदगांत तुका काडच्याक हांव धांवली. तुका म्हज्या आंगान धांपलो आनी भायर काडलो.
देखून तुका हाडतना म्हजे हात उजो लागून हुलपाले, विद्रूप जाले, ताचें आकर्शण गेलें आनी ही कथा म्हाका तुजे वयर आसलेल्या मोगाची खुणां पुता म्हणाली ती. तरणाट्याक दुखां आयलीं. आपल्या आवयच्या हाताक ताणें पळयलें. आवयच्या हातांक धरून उमो दिलो. ताका बगले म्हजे आवयचे हात सगळ्या वस्तूंच्या की सगळ्या संगतींच्या की मोलादीक. कित्याक त्या हातांनी म्हज्या जिविताक मोग परगट केला. त्या हातांनी म्हज्या जिविता खातीर व्हरतो सॅक्रिफायस केला. त्या हातांनी म्हज्या जिविताक तिरासाण दाखयल्या. तिणें त्या आवयन तरणाट्याचें जिवीत बरवशाचें केलें. असली परिगत कितें आसली थंयसर तिणें दाखोवन दिली. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, आज मोरयेचो जल्म व्हडा दाबाज्यान संभ्रमता आसतना तोच बरवसो मोरी आज तिच्या जिविता मुखांतर आमकां दिता. मोरी आज आमकां जिविताक बरवशा किर्ण जावन आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. मात्र न्हय, मोरी तिच्या जिविता मुखांतर आमी प्रेरण जोडून सदांच देवाक मानता तसली जिणी जियोंक आपोवणी दिता. मोरयेच्या जिविता विशीं विस्तार सबार संगती पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळनात. पूण जें कितें बरयलेलें आसा, जें कितें तिच्या जिविताचें निदर्शन थंयसर लिखलां, तातूंत वर्त्या मापान आनी महत्वाच्यो संगती सदांच देवाक मानवाल्ली जिणी जियेल्लें, जेजूचो पाटलाव करून हर एक रितीन जेजूच्या मिसावाक सांगात दिल्ली ती जिणी आमी थंयसर नियाळटा. त्या खातीर मोगाड भावनो आनी भयणीनो, मोरयेच्या जिविता मुखांतर कितलो बरवसो तिणें देवा बापाचेर दवरलेलो तें आमी जाणा जाता. देवाच्या दुतान मोरयेक देवाची माता जावची बरी खबर दिल्ल्या वेळार तिच्या मतीक आयलेल्यो सामाजीक अडखळी आनी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत आसल्ले आकांताची चिंतना, हर एक रितीन आपणाक कितें जातलें, मुखार कितें घडोवंक आसा म्हणलें आपल्या मतींत काळजान तिणें आठयल्लें. पूण त्याच चिंतनांनी मेतेर जावन मग्न जावन ती तिची जिणी जियोंक ना. बगार देवाचेर ती पातयेता आनी आपले सोमयाची साकर न म्हणल्या उतरां मारिफात देवाच्या उतरांक खालती मान घालन आपणाची जिणी देवान दाखयलेल्या वाटेन समकोंक ती तयार जाता. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, आज आमची जिणी पारखून पळयली जाल्यार सबार फावटी आमच्या जिवितांत संदिग्ध परिस्थित्यो उदेतात. आकांताचें वातावरण आसा. हांवें बरें आशेवन सगळ्या रितींनी म्हज्या कुडींत जिवांत उमेद आपणावन करूंक येवजिल्ल्या कामांत जायते फावटी अडखळ्यो येता आसतना हांव बेजारायसो जाता, हांव निराशेचो जाता. देवान म्हाका कित्याक अशें केलें म्हणलें सबार फावटी आमी उसारल्ले आसा. आज आमी मोरयेच्या जिविताचो निहाळ करता आसतना मोरी आमकां कसलेय आकांत जावं दी, कसल्योय संगती आमच्या जिवितांत अडखळी हाडच्यो जावं दी, ताच्या की उंचलें जावन देवाचेर दवरलेली पातयणी आमकां आमची जिणी संतोशाची जावन बदलिता म्हणलें स्पश्ट करता. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, आज मोरी आपल्या सॅक्रिफायसाच्या मोगाच्या आनी सोंसणीकायेच्या शेगुणांनी बरोवन आमच्या कुटुंबा जिविताक एक प्रेरण जावन येता. आज मोरयेचे ते शेगूण आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी आठयले जाल्यार नीज जावन तो मोग एकामेकांतय कुटुंबाच्या सांद्यांतय वांटून घेता आसतना ते मोगाचें आपलेंपण त्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय आमकां भोगता. आनी ते दुवा आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर कसलोय त्याग सॅक्रिफायस करूंक आमी सकतेले आमी पुरपुरचे नांव. बगार मोगान तो सॅक्रिफायस त्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, कुटुंबाच्या सांद्याचें मोल कितलें मोलादीक आनी तो ताचें हाजीरपण कितलें महत्वाचें म्हणलें समजून घेवन आमी तो सॅक्रिफायस आमच्या जिवितांत पाळूंक सकतेले आनी त्या सॅक्रिफायसाच्या वावरांत सेवेंत
आमी सदांच सोंसणीक जावंक पावतले हांव देवाची वाट आनी समाजांतली जिणी आनी जिणयेक येवच्यो संगती एकामेकाक ताळ पडनातल्यो तसल्यो मोरयेच्या जिवितांत दिसल्यो. त्या खातीर देवाचें निर्मोणें कितें आसलें, सामाजीक परिस्थिती कितें आसली ती एकामेकाक ताळ पडनातली. जर तर तिणें सामाजीक परिस्थितीक मात्र केंद्रीत जावन आपली जिणी जियेल्ली जाल्यार आपणाचो मान गौरव रक्षाक समाजेंत कितें घडटा ताची मात्र हांव पर्वा करतां. देवाचें येवजण देवाचें मिसांव म्हाका गरजेचें न्हय म्हणल्यार चिंतपानी ती जिणे जियेल्ली जाल्यार खंडीत जावन आज ती आमकां मेलफंक्त जावन आमच्या जिविताचें प्रेरण जावन आमच्या कुटुंबाक सर्व रितींनी बरवशाचें किर्ण जावन येतिना. देखून पयल्या सुवातेर आमी शिकया मोरये तावन तिणें देवाच्या योजनाक केल्लें समर्पण आनी हर एक रितीन ताचे मारिफांत देव कितें आशेता तें आपण म्हज्या जिविता मुखांत जारी करतली आनी त्या देवाच्या योजनाक हांवें म्हजी जिणी समर्पीत आसतना देव म्हज्या कुमकेक येतलो म्हाका सर्व रितींनी सांगात दितलो म्हणलें चिंतापतीने आठयलें. जिणी ती जियेली तशींच आमी आमच्या जिवितांत आज जियोंक जाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कुटुंबांत आज संवसारी संगतीक आदारीत जाल्ली मौल्यां, राग, मोसोर, जिद्द, भुरग्यांनी आवय बापाय कायल जावन आसतना रावचें आनी हेर सबार संवसारी संगती प्रामुख्यता घेवंक पावल्यात. आज सांगात आमी जियेता पूण सांगाता जियोवच्या त्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमी एकसुरीं जावन वावर करनासाव, एकसुरीं जावन आमची जिणी थंयसर जियोवन आसाव. जें कितें म्हाका गरजेचें, जें कितें म्हाका महत्वाचें, जें कितें हेरांनी म्हाका मान आनी गौरव दिसय तें चिंतून मात्र स्वार्थाच्या त्या चिंतपाक आनी जिविताच्या चालीक आमी वेंग मारला. देखून आज मोरी आमकां जशें तिच्या जिवितांत तो सॅक्रिफीस सगळ्या मनशा कुळा खातीर तिणें केलो, सगळ्या मनशा कुळाचो एकवट आश येवन ती तिची जिणी देवाच्या योजना खालती मान घाल्ली जिणी जावन बदलिता. आनी त्या खातीर तो मोरयेचो जल्म आज व्हडा दबाज्यान पवित्र सभा संभ्रमता. कित्याक तिचें सोदविल्लें जिवीती आमच्या जिविताक अदीक महत्वाचें. जी देवाक विधेय जाल्ली जिणी, आपल्या आवय बापायक विधेय जावन काल जावन तांच्या उतराक मान दिवन शेगुणांनी वाडयल्ली जिणी मोरयेक त्या पावंडाक व्हरूंक पावली. तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत ल्हान तावन वाडोवन येता आसतना कुटुंबाची मुखेली आमी सगळीं मानान गौरवान एकामेकाचें हाजीरपण वर्त्या गौरवान लेखता आसतना, एकामेकाक वर्तो सांगात दिता आसतना, एकामेकाच्या वावरांत हाताक हात दिवन आमी कुमोक विस्तारायता आसतना मोरयेच्या शेगुणारी आमी भरताव. मोरयेची जिणी आमच्या जिविताक प्रामुख्यता दिल्ली जिणी जावंक पावता. आज ह्या फेस्ता बराबर चली भुरग्यांचो दिसी आमी संभ्रमताव. चलये बरें मन दाखोवची जिणी आज ना जाल्या चलयेचें शोशण चलोवन आसा. चलयेक मान गौरव ना जाला, चली खेळाची बावली जावंक पावल्या. सांगाताच आधुनिकते वरवीं चलयेचें नेसन चलन वलनी त्याच मापान बदलोंक लागला. आज चली भुरग्यांचो दीस आचारसीत आसतना विशेश करून मोरयेचे ते शेगूण त्या चली भुरग्यांच्या जिवितांत ती जियेत आसतना तांकां गरजेचो मान गौरव समज दिवं दी म्हणून आमी मागताव. सांगाताच कुटुंबा सांगाता नवें बेळें देवाक दिनवास पाठोवन आमी सेवता आसतना विशेष करून कुटुंबांतय आमचें जिवीत देवान फावो करन हर एक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याच्या वावराक प्रतिफळ देवान दाराण बेसांवां वतलेल्या पासत आज आमी अर्गां दिताव. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, नवें बेळें आमकां नवो हुरूप दिता. आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण आमकां नवी दिशा आपणावन बुरवश्या बरीत जिणी जियोंक आदार दिता. तर मोरयेच्या प्रेरणान बरवशाचें किर्ण
ह्या संवसारांत भावार्थाची जिणी जियोवच्यांत आमी आटोपया आनी हर एक रितीन मरियेच्या ससाय मारिफात सोमयातय एकवटलेली जिणी जियोवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज मरियेच्या जल्माच्या फेस्ताच्या वर्त्या संभ्रमांत वांटेली जाता आसतना आमच्यो सभार गरजो आसात, सभार आमची तेसांव आसात. तर व्हडा भक्तीपणान आनी देवाचेर आसलेल्या भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकार दवरया. मोगाळा बापा, होय सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ले सगळे ख्रिस्ती परजेक मरिये मायेची शिकोवंक तिचे भक्तीपण सांबाळूंक आनी ह्या मुखांतर जिजू ते आमकां व्हरूंक तांचेर आशिर्वादाचो शिवर वत म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी दुबळ्या धाकट्यांक आनी शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक आनी सर स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी माया मोग एकवट शांती समाधान राज करीशे, दुस्मान काय राग मोसोर पयस करून पसळलेली कुटुंबां लागीं हाडून बरवशाची कुटुंबां बांदूंक तुजे प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या गोपान घे, तांकां कुंभ करच्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक तांचे गरज समजूंक तांकां मरिये मायेचें जिवन प्रेरण जावं दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मरिये बरी देवाची खुशी ताचे जिणयेंत समजून त्यागाची आनी सॅक्रिफिसाची जिणी जियोवंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एकोरिस्ताच्या मेजा भावारी जमलेले आमी समेस्तांनी मरिये मायेच्या प्रेरणान बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी मागणी सर्व आमी आतां देवा समकार दवरया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. मरियेचो जल्म आज व्हडा दबाज्यान आमी संभ्रमत आसतना मरियेचें जिवीत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. विशेष करून मरियेच्या त्या शेगुणांनी बरोवन आमी भावार्थाची जिणी जियोवच्याक गरजसो आदार आनी कृपा आमकां लाभय. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयच्या अंकवारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व बंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्माल्ले नित्य अंकवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेश्वर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. कोण सगी तुका जय, कोण सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे जय जय. ओम सगी तुका जय, ओम सगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटूया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्याक सम्या जेजू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची कालसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव आमच्या भगयोन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाचे माये संगती भगयोन जुजे तिसो निश्कळंक पोती भगयोंत धर्मदूत भगयोन आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फर्नांडा मिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या दुतां बराबर ज्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवरना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याच्या जेवणात वांटेली सावया ताची कूड रगत भावार्थान सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. पैनाची वाट समकाताना सगींच्या खाणान घटाय जोडुया. जिणये कोरीस घेवन मेटांक काडताना जीवन क्रिस्तांत बरवसो जोडया.
पळयात एक अंकवार प्रसूत जातली आनी एक पुताक जल्म दितेली. तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. मोगाच्यानो जेजून आमच्या काळजान प्रवेश केला. हर एक रितीन आज मोरयेच्या जल्माच्या त्या वर्थ्या बागी दिसा सोम्यान आमकां आमच्या जिवितांत आमची कुटुंबां जिणी कुटुंबाच्या सांद्या संगी जियेत आसतना सबार आशिर्वादां आमचेर ओतल्यांत ताका आमी अर्गां दिवया. हर एक रितीन मोरयेक जेन्ना तिणें संपूर्ण रितीन आपली जिणी समर्पण दिली, आपल्या जिवितांत देवाचें योजन जारी करच्याक हर एक रितीन देव कितें आशेता तें जाणा जावंक आपल्या जिणेन भावार्थ तिणें धड केलो. तशेंच आमी सालत्या जिवितांत मुखार समकत आसतना आमच्या जिविता पळयणार देवाच्या योजना प्रकार जिणी सारता आसतना आमकां आयलेल्या सर्व कश्टां संकश्टां अडचणे मदें देवाचेर विश्वास दवरन मोरये बरी जिवितांत जैते वंत जावंक देवा समकार ताका मानता तसली जिणी जिवोवच्याक तोच सोमी आमकां सदांच मोरये मुखांतर ताचो आदार पाठयता. तर विशेष करून मोरयेच्या जिविता पासत ह्या वक्ता देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माल्ली भाग्यवंत अंकवार मोरी अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखत हांव. देखून दिनवाशी आनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काळजी घेवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसू. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो आयचो दीस वर्त्या संभ्रम असो मोरयेच्या जल्माच्या त्या फेस्ताचो कुटुंबाची जिणी संभ्रमसो आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत उल्हास भरीत जावचो देखून दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या तर्फेन सर्व आमच्या भक्तिकांक हर एक रितीन मिसाचें बलिदान आराधन पळोवन देवा थंय तांचो एकवट सदांच दृढ करच्या सर्व भावार्थी लोकांक आमच्या दानीक हितचिंतकांक आनी हर एक व्यक्तीक कोण हांगासर भेट करता मागण्यांत आनी जिणी परिवर्तना खातीर आपलो वेळ करसिता तशेंच विविध जाग्यांत हांवन हांगाच तावन प्रसार जावची सर्व दैवीक कार्य पळोवन तांची जिणी भावार्थान वाडयता तसल्या हर एकल्यांक आमी दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या सर्व याजक आनी सर्व डिवायन टिमांत हांवन मोंती फेस्ताचे परबेचे उल्हास पाठयता. मरी माय तुमच्या जिवितांत सदांच देवाची आशिर्वादां हाडून येवं दी म्हूण मागता. सोमेस्तांक बरें फेस्त. Kaami pandiya dayana
काळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्लेवी. हांव कारकोळ फिरगजेची. सुमार एक 20 दिसां आदीं म्हज्या पुताक एक आतां तांकां दूख सुरू जाली. तो म्हणालो मम्मा जुत्तू ना मम्मा जुत्तू ना हातांत म्हणून पेन दिसलें म्हाका. इस्काला गेल्यार म्हाका लेसन आयकोंक जायना इरिटेशन जाता म्हणालो. आमी पळया म्हणून डॉक्टराडे गेल्या हाडाच्या डॉक्टराडे. तो पळोवन म्हणालो ते स्कॅनिंग करीजे हें स्कॅनिंग करीजे मागीर शिरांच्या डॉक्टराडे वचचे म्हणून. हांवें चिंतलें देवा आतां खाले करचें म्हणून हांवें हांगा बरो जाल्यार साक्स दिता म्हणून हांव कोडयाळान आयली डॉक्टराडे. तो स्कॅनिंग काड म्हणालो फुल्ल अशें डेड जालां रॅर केस तुमी खाले करा एक स्कॅनिंग करा मागीर हांव पळयता म्हणालो. स्कॅनिंग करतना हांव देवाडे मागलें देवा कांय नातल्यार पुरो भुरगो म्हणून. मागीर स्कॅन करून येतना तें फुल्ल अशें डेड जालां. 1 म्हयन्याचे मात्रे घालता मागीर पळया म्हणालो. हांवें देवाडे मागलें देवा हातून तूं गूण जावन दी म्हणून मात्रे दिले. तशें येवन 2 दीस जाताना चिरको म्हणालो मम्मा शेळपोंक सुरू जाता शेळपता म्हणालो. काले करचें म्हणून डॉक्टरान कांय सांगून ना म्हणून परत हांवें डॉक्टराडे गेली. डॉक्टर म्हणालो अरे 2 दिसांनी तूं सूट जालें गी अशें जायना 1 म्हयन्यांत हें जाता पूण ताचे वेगी जालें गी देवा कर देवा वेगी गूण जाल्यार हांव साक्स दिता म्हणून. मागीर ताणें एक 4 मात्री बरोवन दिली आनी म्हणालो ते हें जाल्यार 10 दिसांनी आपूण हाडचेर कित्याक म्हणालो. मागीर 2-3 दीस जाताना चिरको म्हणालो मम्मा जू आयलो हात जू आयलो आतां म्हाका बरोवंक हें करूंक जाता म्हणालो. मागीर हांव डॉक्टराडे व्हरून येताना डॉक्टर म्हणालो 1 म्हयन्याचे मात्रें दिल्लें पूण तुवें तुजे भुरग्याक बेगीनच हें जालें म्हणून. आतां 20-25 दीस जाले फुल्ल जू येवन बरो जाला भुरगो आतां ताका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोजलेन सकलेशपुरतान आयल्या. मार्चांत हांगा हांव मागण्याक आयिल्लें. एक व्हडलें वजें काडून आयिल्लें म्हणल्यार आमचें एक सायट आसलें 2011 आमी काडिल्लें. 2018 दुसरो एकलो आमचो जागो म्हणून आयलो. तो ST जाल्ल्यान आमकां मस्त तितके कश्ट जाले. दीस गेल्ल्या बरी कोर्टा गेल्ल्या बरी दीस फाटी पडोवन येताले. म्हाका एक वर्ती उर्बा आयली चिंती नासतना हांव मार्चांत हांगा मागण्याक आयली. 1 हप्त्या भितर चिंतून येवन मागण्याक पावली आनी थंय एक निचव केलो सोम्या म्हजे हे सायटाचे बेगीन जाल्यार हांव येवन हांगा साक्स दितली म्हणून. इतले कश्ट जाले गी हप्त्यान 2 बटी 3 बटी केस चलतात आसल्यो. पूण देवाचे इतले व्हडले अजाप की ऑगस्टाच्या जुलयाच्या 1 तारीखेक आमचे सायट आमच्या कुशीन जाले. ताका अर्घ ओगळाप महिमा प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रेश्मा. हांव कोडयाळतावन आयल्या. 2 हप्ते पयले म्हज्या भुरग्याक हॅवी ताप आसलो. हॅवी सांगल्यार 104, 105 ताचे तावन सगळ्याक देवान आसलो. 3 दीस तावन सेम जावन आसले. 3 दीस म्हणसर 104, 105 कितले 3 वरां एक पावटी ताका डोलो सिरप दितेली. हांव स्टील ताका ताप आसलो. मागीर ताका खोंकली आनी शेळ स्टार्ट जाली. हांवें डॉक्टरा लागीं व्हरतना डॉक्टर म्हणालो एंटीबायोटीक बरोवन दिता सांगून. ताणें एंटीबायोटीक 1 हप्त्याचे घाल्ले. 1 हप्त्याचे एंटीबायोटीक घाल्ले उपरांत ती म्हज्या भुरग्याक कांय उणें जावना सांगलें. कशें आसलें तशेंच आसलें. मागीर तशेंच डॉक्टर म्हणालो 75 hours हांव दिता आनी एक एंटीबायोटीक दिता चेंज करन. जर तर तंतून गूण जावना जाल्यार ताका चस्टाचे एक्सरे काडून ब्लड टेस्ट करीत जाय. जर तर ताका चस्टान इन्फेक्शन आसत जाल्यार मे बी एडमीट करूंक पडटलें म्हण सांगलें. मागीर हांवें मागलें. लास्ट इयर सेम टायमार ताका अशेंत जावन तें एडमीट जाल्लें. पूण हांवें जेजू लागीं मागलें जेजू ह्या पावटी जर तर ताका गूण जाल्यार हांव सत्त मुल्की वचून एक साक्स दिता सांगून. ताचे उपरांत म्हज्या भुरग्याची शेळ ताप पुरो गूण जालें. पूण 2 दिसांनी परतें म्हाका स्टार्ट जालें. 2 दिसां पयलीं म्हाका जोर शेळ ताप खोंकली आसली. हांवें चिंतलें आनी म्हाका मुल्की वचूंकूच जायना. जर तर ताप शेळ आसत जाल्यार परतें म्हाका आयल्यार ताका येता सांगून हांव येना सांगून आसली. पूण आज सकाळीं उठतना म्हाका शेळी ना खोंकली ना ते देखून